इंडस्ट्री आणि अकाडमिया जे आसा तांकां एका प्लॅटफॉर्माचेर हाडपा खातीर स्टार्ट फ्रॉम द इंजिनियरींग स्टुडंट्स करता आसतना इतकेंच न्ही तर एट द स्कूल लेवल सुद्दां AI इंट्रोड्यूस कशा पद्दतीन करपाचो हे कावन्सिलाच्या मार्फत ठरयल्लें वतलें आणि आमी आज म्हणजे गोवा AI मिशन सुरू करता आसतना ताच्या खातीर जी कावन्सील बॉडी फॉर्म करता ह्या AI कावन्सील बॉडीचेर म्हणजे स्वता हांव आसत रोहन कवटेकर आसतलेच बट इंडस्ट्रींतले बीग पार्टनर्स दोज आर इन द AI सेक्टर्स हांकां ह्या कावन्सिलाचेर घेवपाचें सरकारान थारायलां जेणे करून इन फ्युचर अशा पद्दतीच्यो वेरियस AI रिलेटेड गोष्टी ज्यो आसा म्हणजे इन गव्हर्नन्स आसतले किंवा आमी जेका म्हणटा एड्युकेशन सेक्टरांत आसतले म्हणजे फ्युचरांत भुरग्यां खातीर इन इनिशियल स्टेज पासूनच AI इंट्रोड्यूस स्टुडंट लेवलाचेर करप त्याच्या खातीर इन फ्युचर इंडस्ट्रीच्या मदीं AI हो कंपल्सरी उरतलो हे दिसपाक लागलेलें आसा ताकाच लागून अशा पद्दतीचे मॅक्झिमम स्टुडंट्स हे आमचे कडल्यान तयार जावपाक जाय. आम्ही आज फर्स्ट एक्झाम्पल तुम्हाला समज म्हणले जाल्यार एज वी आर बिल्डिंग अप दीस होल स्टेटमेंट्स ऑफ स्किलिंग एज्युकेशना कडेन लक्ष घालून इंडस्ट्री कडेन लक्ष घालून इन्फ्रास्ट्रक्चर कडेन लक्ष घालता हे कॅपिटल जेन्ना आमी बिल्ड अप करता विथ अ व्हेरी स्ट्रॉंग फोकस ऑफ गोवा AI मिशन 2027 सांगपाक खूप आनंद जाता की गोवा ऑनलायन सर्व्हिस आमी 2017 सुरू केल्ली आणि ती तुमकां नेटार बाकीच्या हाजेर मेळटली. आमी आतां रोखडेच आमी AI पावर्ड चॅटबॉट सुरवात करतले तो मुख्यमंत्री ह्याच्यानी एकदा इनॉग्रेट केले त्या माध्यमांतल्यान जवळ जवळ 240 गव्हर्नमेंट सर्व्हिस तुमकां सादे व्हॉट्सएप सारकेल्या हाजेर चॅटबॉटाचे माध्यम म्हणजे व्हॉट्सएपार मेळटल्यो.